Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, which has often been called the Pope's Prayer Group because we pray for his monthly prayer intentions in a special way. Today is the feast of the great Apostle Peter, the first Bishop of Rome, or Pope, and it's the feast of St. Paul, the greatest missionary of the early church. Pope Francis said that the role of the Pope is to confirm the church in faith, in love, and in unity. Here's what he said about how the Pope confirms in love. In the second reading, we heard the moving words of St. Paul, "I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith." But what is this fight? It is not one of those fights fought with human weapons, which sadly continue to cause bloodshed throughout the world. Rather, it is the fight of martyrdom. St. Paul has but one weapon, the message of Christ, and the gift of his entire life for Christ and for others. It is precisely this readiness to lay himself open personally, to be consumed for the sake of the gospel, to make himself all things to all people unstintingly, that gives him credibility and builds up the church. The Bishop of Rome is called himself to live and to confirm his brothers and sisters in this love for Christ and for all others without distinction, limits, or barriers. And not only the Bishop of Rome, each of you have the same task, to let yourselves be consumed by the gospel, to become all things to everyone. It is your task to hold nothing back, to go outside of yourselves in the service of the faithful and the holy people of God.
Eklots amco somi, ikuts amco bavad, ikuts amco baptis, eklots amco Deubab, povitratmia vorvi, shanti chapan pasan, sugli ekuts amshan, amka bon halat, tekunami gaita, eklots amco somi, ekuts amco bavad, ekuts amco baptis, eklots amco Deubab. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लिओपोल्दिना सोजा तिच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण हे भेटेन आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जॉन नोरोना हाच्या ओतम्या पासत. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात पावला कॉस्ता पेरेरा आनी एंड्रुसन आब्रांचीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जांकां आमी वळखता जांकां आमी वळखना, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात वा आपल्या घरांत आसात तांचे सगळ्यां पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. आमच्यो कॉन्व्हेंटांतल्यो सिस्टरी 3 जाण कोवीड पिडेक सांपडलेलीं आसात, खरीत भाशेन तांचे पासत मागुया देवान तांकां सगळ्या वायटांतलीं निवारूंक आनी तांकां बरी करूंक. सगळ्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयचे पासत मागुया भोव करून ह्या दिसांनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन मागीर आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन मोर्मुगांवचो हे तयार करपाचो प्रोसेस चालू आसा. ते सगळें बरे भाशेन जावंक आनी कसलींच आडगां कोणूच करिना जावंक आमी मागुया. आनी आमचें गोंय सांबाळूंक ज्यो वस्तू करूंक जाय त्यो आमच्या सरकारान करूंक सरकारा पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सावे आसो. मोगाड बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा बागेवन पेद्रो आनी पावलो ह्या दोन दुतांची दोबाजीक परब समोरुमता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या बाबार्थाचे नोदरेन पेद्रून जेसूक पळयलो आनी ताका जिव्या देवाचो पूत म्हूण परगटलो. परते जेसून ताका तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर आपूण पवित्र सभा बांदतलो म्हूण ताका आश्वासन दिलें. आज पर्यंत ही पवित्र सभा ह्या संवसारान जगता, चलता आनी कोश्टोवन किरीत भाशेन जेसूक गोवाय दिता. बाबा भयणीनो, आमी जावन आसा ते पवित्र सभेची वांगडी. आमी सगळे हेच जिवे मंदीर देवाचे ह्या पवित्र सभेन जियेतेली सगळीं फातरां जावन आसात. पूण आमी जायते फावटी जिवे मंदीर कशें, जिवे फातर कशें आमच्या जिवितान गोवायकी दिवंक तोच जेसू आमकां उलो मारता तेन्ना गुडेक आमी जायते फावटी चुकल्या, आमी जायते फावटी फाटीं सरल्या, आमी आमची गोवायकी दिवंक गुडे विसरल्या. आज पवित्र सभा परतून एकदां आमकां उगडास करता. तुमी म्हजे गोवाय, तुमी जावन आसात जिवे फातर. तुमी तुमच्याच जिविताच्या दर दिसा घडिता वरवीं ह्या संवसारान जेजू खातीर गोवाय जावंक आनी ताचे खातीर दर दिसाक तुमी ताची पाटलावदारां ह्या संवसारान दुसऱ्या मनशांक किरीत भाशेन आपल्या जिविताच्या दर एका घडिता वरवीं उदाहरण जावंक आमकां उलो मारता तेन्ना आमी ही कृपा मागुया. जेजून आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरल्यान पवित्र आत्मा आमकां पाठयता. हो पवित्र आत्मा आमकां सगल्यांक
धिरान भरूंक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जिवें जावंक आनी आमी सगळीं जेजू खातीर गवाय जावंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोवडे मिसान मागून घेवया. आनी जायते फावटी आमी जिवे फातर जिवे मंदीर म्हूण ओळखूंक ना. जायते फावटी आमच्या जिविताच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आमी चुकल्या. देवान एकामेका लागीं बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्या अखबार मरी सगल्या दुदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सूर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा देवा भाग्योन पेद्रो आनी पावलो तुज्या धर्मदूतांची दबाजीक पवरप समोरूंक आमी आसोंत सावन एकठांय जाल्या. तांच्या मुणयारपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक बाबार्थाच्या देड्यान तुवें तिका फावो केले. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांत पाडूं तूंच आमकां घोटाय दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेदान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाब जुआवांच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मानलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रुकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याचे परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक दवरलो, बणकणींत घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत परजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बणकणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबनासतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक परजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकलींनी बांदलोलो आनी पारेदार बणकणीचें दार राखताले. अवचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या बुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकली भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो
पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोंपन म्हूण तो चिंतालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोकणाच्या दारवंट्याशी ते पावले, आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयराणार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. पोतून म्हणया, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. बागेवून पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत मनसुबदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या इसेण्याक ओत्रेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशियांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलो सोमी म्हाका वाटायलोलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तूं खडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों.
आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जोयत वचचे नात. Alleluia, 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 Alleluia. Survispo तुमचे सोवे असू, तुमचे सोवे आसू. Mateva pormonici su Christace शुभ वर्तमान. Moima tuka soya. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेसून आपल्या शिसांकडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जाता जुवांव, कोण एकलो एलिशा, दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तांणी विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जोयत वचचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, उदेंतीक आनी उस्तुमतेक आज किरीत भाशेन सगल्यो पवित्र सभा आसात तितल्योय ही दोबाचीक परब आयचे दिसा समोरमतात. बागेवन पेद्रू आनी पावलो पयल्या शेकड्याचे जावन आसात मारतीर, ते जावन आसात रोग साक्षी. बाबा भयणीनो, आमी जाणाव हे जावन आसात खांबे पवित्र सभेचे. जेजू किरीत भाशेन पेद्रूक सुर्गीच्या राज्याची चावी दिता आनी ताका पवित्र सभेचो वडील म्हूण नेमता. आज किरीत भाशेन ह्या दोगूय रोग साक्षांची आमी परब समोरमतना हे दोगूय धर्मदूत किरीत भाशेन जेजू खातीर गोवाय जाले. आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या कुरण्यांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक तांणी गोवायकी दिली. इतलेंच न्हय, आपलें जिवीत जेजू पासत ते जियेले. जेन्ना जेजूक ताणें वळखलो, जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें निश्चय केलो, तेन्ना सगलें ताणें आपल्या लागीं आसलें तितलें सांडलें. पेद्रू आमी जाणो आपलो आख्खो कुटूंब सांडटा आनी जेजूचो पाटलाव करता. पावलो दामास्काचे वाटेर जेन्ना ताका किरीत भाशेन जेजू आपयता तेन्ना आपूण येदो व्हडलो जाणार आसुनूय सगलें बाबा भयण आपल्या लागीं आसली तितली पदवी सोडटा आनी जेजूचो पाटलाव तो करता. आनी सगलीं बाबा भयण ओकमान जावं बोणकोण, जावं खेबाळां, जावं किकोन, जावं दुसरें हेर ताच्या आपल्या जिवितान येतले कश्ट ह्याच सोम्या खातीर तो भेटयता आनी ताचे खातीर रोग साक्षी कसो तो मरून आपली गोवायकी दिता. आज पवित्र सभा जेन्ना ह्यो परबो समोरमता तेन्ना म्हाका आनी तुका बाबा भयणीनो, आमी ह्या पवित्र सभेचे गोवाय. आमी जेजून किरीत भाशेन ह्या पवित्र सभेंत वांगडी जावन गोवाय दिता म्हूण आमकां उगडास करता. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आमी घेतलां. हातूंत आमकां मेळटा कशे तरेन बाबा भयणीनो पेद्रूक किरीत भाशेन बोणकोणींत घातल्या उपरांत देवदूत ताचेशी येवन ताका बोणकोणींतलो सोडयता. देवाचेर तो पातयेता. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे जेजूक परगटूंक दीस आनी रात पेद्रू बाबा भयणीनो आपलो जीव खर्चिता तेन्ना जेजू किरीत भाशेन
ताका सांबाळटलो आनी सगल्या वायटांतलो निवारतलो आनी तुमकां एक शरती हांव पाठयतलो म्हूण जेजू जेन्ना आश्वासन दिता, ह्या आश्वासन पेद्रू गोट मोतीन धरून भावार्थान आपलें जिवीत जियेता. आज आमकां हे दोगूय नमुणे गोवायक की आपल्या जिविता वरवीं दितात. बाबा भयणो, आपूण भावार्थाचे नमुणे कशे आमकां ते दाखयतात. बागेवन पावलून तिमोथाक आपले दुसरे चिटीन 4थ्या वेस्वरान 6वे बोडीन आमकां हे कांय बरीं उतरां मेवतात. हांव बरें झुजलो, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली आनी हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. वय बाबा भयणीनो, बरें ते झुजले आपल्या जिवितांत. जायते फावटी अडचण्यो तांकां पडल्यो. जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण ते जायते फावटी रोमा शारांत परगट्टा आसतना त्या तेंपार बाबा भयणीनो तांकां परगटूंक इतलें सोंपें आसलें. अवघड्यो तांकां आसल्यो, बोणकूण तांकां मेळ्ळी, तांकां लोकांनी भायर आयले. जेजू जावन आसलो ह्या संवसारान देवान धाडलेलो गोवाय. जेजून जावन आसलो देवाचो पूत. जेजू आमचे खातीर आमकां सोडवण दिवंक आयलोलो. म्हणटकूच ह्या सोडवणदाराक परगटूंक आपलो जीव खर्चूंक हे दोगूय दोन दूत बाबा भयणीनो आपलो जीव खर्चूंक फाटीं सरूंक ना. आनी हाका लागून बरें ते झुजले आनी किरीत भाशेन आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो धांवची आसा ती वाट ते धांवले आनी आपलो भावार्थूय तांणी सांबाळ्ळो. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू आपल्या शिसांक एक विचार करता. लोक म्हाका कोण म्हूण दवरतात, लोक म्हाका कोण म्हूण समजतात. तुमी म्हाका सोडात लोकांचें, तुमी म्हाका कोण म्हूण समजतात. आनी शीस बाबा भयणीनो, लोक ताका कोण समजतात हाचो जबाब ताका म्हणटात. कांय जाण तुका स्नानदाता जुआंव म्हणटात, कांय जाण तुका जेरमियास प्रवादी म्हणटात, कांय जाण तुका एलिशा म्हणटात, कांय जाण तुका दुसऱ्या प्रवाद्यांतलो तूं उपजला अशें म्हूण समजतात. पूण पेद्रू बाबा भयणीनो देवाचे कृपेन भरून ताका म्हणटा, तूं मागलोलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. बाबा भयणीनो, हो जबाब बेश्टो साद्या मनशांक मेळना. जो मनीस भावार्थान जेजूचो पाटलाव करता, जो आपलें जिवीत जेजू खातीर खर्चूंक तयार आसता, जाका आपलें आख्खें जिवीत पूर्णपणी जेजूक भेटयलेलें आसा, तोच की जेजूत रिगून बाबा भयणीनो व्हड व्हड विस्मितां करूंक पावता. आनी हे पेद्रू जेजू उशीर म्हणटा तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, पेद्रू तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. आनी जेजू एके भाशेन ताकाय देणें फावो करता. हांव तुका सांगता, तो म्हणटा, तूं खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. बाबा भयणीनो, पेत्रुस हें उतर बाबा भयणीनो ग्रेक आनी आमी जाणो अरेमेक भाशेन एकूच उतर खोडप. म्हणटकूच जेजू किरीत भाशेन ताका खोडप म्हूण पवित्र सभेचो अखंड खांबो म्हूण ताका परगट्टा. आनी पेद्रू बाबा भयणीनो आपल्याक दिल्ली जुट्टी, आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपल्या जिवितांत बरे तरेन पाडटा. खरेंच पवित्र सभेचो अखंड खांबो कसो आपल्या जिविताचे देखीन आनी चालीन तो जियेता. बाबा भयणीनो, बागेवन पावलूय तशेंच आपल्या जिवितान करता. आपल्या जिवितान जी दिल्ली कार्य जें जेजून दमास्काचे वाटेन ताका परगटलेलें, तूं म्हाका कित्याक सतायताय, तूं म्हाका कित्याक सतायताय अशें ताका जेजून जेन्ना जबाब मागलोलो तेन्ना आपलें आख्खें जिवीत जेजूक वरदान कशें पावलो भेटयता. आनी खरेंच सगल्या ह्या कुरीतकारांक जावं, कोलोसकारांक जावं दुसऱ्या रोमकारांक जावं दुसरे पवित्र सभेक बाबा भयणीनो एफेसकारांक बरोवन बागेवन पावलो ह्यो पवित्र सभा कशे तरेन जिवंक जाय, कशे तरेन बाबार जिवा उरोवंक जाय, कशे तरेन आपलें जिवीत तांणी नवसरूंक जाय, हें सगलें आपल्या चिटींतल्यान हे पवित्र सभेक बाबा भयणीनो तो बरोवन दवरता. आनी आज पर्यंत बाबा भयणीनो ही ताची शिकवण पवित्र सभा आजून मानून घेता. बाबा भयणीनो, आमी हे पवित्र सभेन बावतिस्मा वरवीं वांगडी जाल्या. आमी तूं आनी हांव ह्या पवित्र सभेचे वांगडी. आमी आज किरीत भाशेन जिवे फातर हे पवित्र सभे. जशें जेजून पेद्रूक म्हणलें तूं खोडप, ते भाशेन बाबा भयणीनो आमी पवित्र सभेचे जिवे फातर. आमी ह्या जेजूक परगटूंक गरज.
ह्या आधुनीक काळांत भोव करून ह्या महामारीच्या दिसांनी बाबा भयणीनो काय बरो आयचें अंतर गीत आमी म्हणलां, सगळ्या मोशा आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. पळय बाबा भयणीनो, आकांताक आमी सांपडला, आमी घडयेक आमकांच दोलडिरे म्हूण समजता, आमी घडयेक ह्या सर्वेस्पराक पुरते न्हय, पूण आमकां सगळ्यांक पवित्र सभेन किरीत भाशेन एक जागो आसा. त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बावतीज मेळ्ळा, आमकां कार्य आसा. बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र सभेन आमी गवाय दिवंक गरज. ह्या पवित्र सभेक किरीत भाशेन फुडें व्हरूंक आमकां गरज. हे पवित्र सभेचे जिवे फातर जावंक आमकां आज पवित्र सभा किरीत भाशेन न्हय, पूण जेजू आमकां किरीत भाशेन उलो मारता. आमी खंय आसा तो आमकां विचार करुया. खरेंच जेजूचे गवाय जावंक आमी तयार आसा. खरेंच पवित्र सभेचे जिवे फातर कशे दिसपटी जिवंक आमी तयार आसा. खरेंच आमच्या जिविताचे चालीन देखीन आमी हे जेजूक गवाय दिवंक तयार आसा. बाबा भयणीनो, तुका आनी म्हाका हो प्रश्न, तुका आनी म्हाका हो जबाब दिवंक आज तोच देव उलो मारता. आमी बाबा भयणीनो बाबार्थाचे अखंड खांबे जावंक आमकां दर दिसाक पवित्र मिसाची भेट मेळटा. आमकां बाबा भयणीनो जेजू दर दिसाक आपल्या ह्या पवित्र उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयता. आमचो भावार्थ आमी न्हवसरुया. आमचो भावार्थ दर दिसाक आमचे परिस्थितींनी, आमच्या दर दिसाक घडितां वरवीं जिवंक आमी वावरुया. आमच्या भावार्था वरवीं आमकां मेळटले जायत्यो वस्तू बाबा भयणीनो आमी दुसऱ्यां खातीर खर्चूंक वावरुया. आमच्या भावार्था वरवीं आमकां गवाय जावंक जे जे सोयीक मेळटात तातूंत आमी जिवया. आनी अशें पवित्र सभेचे जे धर्मदूत भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो जालो, तीच भाशेन आमी जिवे गवाय जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची बाबार्थाची उच्चारणी करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी समावलो, आंकवार मरीतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका खुस्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या सुव्याक बसला, तुय तान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकठांय, पातकेचे भोगसणी, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. बाबा भयणी, ह्या वेळार किरीत भाशेन आमची थोडी मागणी त्याच सूर पदवीदार देवा बापा मुखार आमी दवरुया. मागुया किरीत भाशेन आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक, आमच्या पाप साहेबाक देवान आपल्या आशिर्वादांनी पवित्र सभा चलोवंक ताका किरीत भाशेन जी जुट्टी दिल्या ती ताणें बरे तरेन पाळूंक भोव करून ह्या महामारीच्या काळांत मागुया आमच्या बिस्प साहेबाक फिलीप नेरीक आनी सगल्या हेरां बिस्पान तांणी आपल्याक दिल्लें कार्य बरे तरेन जिवंक आनी ही पवित्र सभा चलयतना ज्यो अडचण्यो येतात त्यो आपल्या भावार्था वरवीं जिवंक तांकां देवाचो आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत मागुया. बाबा भयणीनो, जायते आमचे पाद्री भाव ह्या महामारीक सांपडून अंतरल्यात, पूण आमचे जायते आख्या संवसारांत पाद्री भाव वावुरतात. आमच्यो माद्री भयण्यो आपल्या जिविताच्या उतरांत आनी कोरन्यांत आनी चाली वरवीं जियेतात. हो बाबार्थ ताणें उखूण सांबाळून आनी आपल्या जिविता वरवीं जेजूक खरें गवाय जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ह्या वेळार किरीत भाशेन आमच्या पवित्र सभेन जियेतले सगळे आमचे क्रिस्ती बाबा भयणां खातीर मागुया. देवान तांकां बावतिस्मा वरवीं पवित्र सभेची मागणी केल्यात. आमी दर दिसाक जेजूचे गवाय जातना आमच्या जिवितांतल्यान ज्यो ज्यो आमकां घडीतां मेळटात तातूंत
आमी किरीत भाशेन खुशाल जावन जेजूक गोवाय दिवंक तयार रावंक आमकां कृपा आनी बोर दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची थोडो वेळ उगी रावन आमची खासकी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा, तुज्या पवित्र सभेचे जिवे सांदे आमी जावंक आमकां तूं दिसपोटी आपयताय. आमच्या जिविताच्या चालींत आनी घडीता वरवीं तुका गोवाय दिवंक आमी खरीत भाशेन दर दिसाक प्रयत्न करूंक आमकां कृपा मागतना तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तुमचो जसो पुरमोल तुमची सोटा सोर्गार तेच बरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वराक वरदाना परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी बेटोंची सोमेस्तानी बेटोंची परमेश्वराक वरदाना परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी बेटोंची सोमेस्तानी बेटोंची. म्हज्या बाबा भयणे, म्हज्यान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटूंक काडल्यान त्या दाना बरोबर बागेवन दोमदूत पेद्रूची आनी पावलूची कोतकोतीत विनवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खरे भोगतीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटांनी भेटवणी करूं. तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सूर काड्यान सूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरीत काळजाच्या उमाड्यांनी तुज्या महादोमदूतांक वंदिता आमी. पेद्रून बावार्थ चाललो सगल्या वतीन पावलून त्याच बावार्थान आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वाशी इणांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चोरयली. पावलून तुजो ताळो पोरसांक आयकोसो केलो आनी सगल्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपआपल्या आपोवण्या प्रमाणे क्रिस्ती कुटुंबान तांणी राष्ट्रांक एकठायली. शेकी त्याच बावार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वाशी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगलो उलासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरोंतरी एकाच थाड्यान आमी गायता. Sorgani संसार मोह
तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गुटपुरगोटुया तुझ्या खुसानी पुनशिवपणा बोरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा लिपोलदिना तुजे चाकोनीची काकूत कर. तिका संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती सपोती बाग्योन सुसे बाग्योन दोमनुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबार्थाचे नमुणे आमी जावं आनी आमचो बाबार्थ आमी खिरीत भाशेन 2 दिसाचे परिस्थितीन जिवंक आमकां जेजून मागणें शिकयलां. तर खतखत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया.
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थरणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोतरेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शास्त्राच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तीच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तूं खोडप आनी ह्या खोडपार आमोची पवित्र सभा बांदतलो. इस्ती देवाची शिडी जो आमकां दिसपोटी आपल्या जिवितान गोवाय दिवंक आपयता, ताचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणी आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनोची आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणी आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनोची जेजू मेळून ताचे सोबे रिगून रावूंक म्हाका फावलें सर्वा वरलोच वरतो आदार सगळ्या बुनेच उत्तम देणे आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणी आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनोची आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणी
देवाचे पुनर्जीवी सिमांव पेद्रून जेसूक म्हणलें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेसून ताका जबाब दिलो तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर म्हजी सभा हांव बांदतलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवड्या बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यात. ह्या संस्काराच्या घोटायेन आनी बागयोन पेद्रूचे आनी पावलूचे विडोवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलोल्या गवड्या खाल तुका विस्वाशी रावंक आमी आतां भास दिता आनी भास पाडूंक तुजी कृपा मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा वैद्य पाद्विगाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सगल्यांक तुमकां किरीत भाशेन उनुनीत आयची परब आमी आवडयता आनी किरीत भाशेन बागयोन पेद्रू आनी पावलो भाशेन आमी जेजूचे खरे जिवे गोवाय आमच्या कुरण्यांनी उतरांनी आनी चालीन जावंक आमी मागता. शेवटाक आशिर्वाद आज आसतलो आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तकली बागून आशिर्वाद घेवचो. बागयोन पेद्रूच्या भावार्थाचेर जेजून आपली पवित्र सभा बांदल्या त्याच पवित्र सभेंत हालो ना तसल्या भावार्थान सर्वेस्पोर तुमकां गोट करूं. बागयोन पावलूचे शिकोणेन आनी कोश्टा वावरा वरवीं सर्वेस्परान तुमकां भावार्थाची ओळख दिल्या त्याच धर्मदुताची देख घेवन तुमचे जिणेचे चालीन हेरा मनशांक जेजूशी तुमी हाडूंक पावूं. पेद्रूक कुर्सा वरवीं आनी पावलूक तोरवारी वरवीं सासनाचें सूख मेळ्ळें. तांचे गवायकेच्या आनी मागण्याच्या धर्मान तेंच सूख तुमकां सगल्यांक फावो जावं. आनी सोर पदवेदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Petruk shelia hinda pasot morum toya